ह्या महामंडळाचो चार्ज घेता आसतना ही जबाबदारी जी आहा ती एक मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती पार पाडपाचो हो आमची एक चुनवती कशी आसता चॅलेंज आसता. तुमी भोंवले सगळे स्कॉलान बीन? ना हॉर्टिकल्चर आतां जेन्ना ट्रेडर महामंडळ जें आसा हातूंत बदल कितें घडपा जाय आनी कशे पद्दतीन जावपा अशें दिसता? मेन उद्देश आहा आमचो लोकां पर्यंत बरी भाजी पावप हो मेन उद्देश आसता. बरी म्हणजे गूड क्वॉलिटी ही भाजी पावपाचो लोकां पर्यंत पावपाचो. लोक खूश आसात जाल्यार महामंडळाचो हेतू उद्देश आहा तो सफल जाता. गुड क्वालिटी विथ रिजनेबल रेट्स. विथ रिजनेबल रिजनेबल रेट म्हणजे जशी भाजी मार्केटात मेळटा न्हू तेच्या पेक्षा खूब कमी रेट दरान मेळपाक जाय. तेन्नाच आमचे सगळे ग्राहक आहा न्हू ते खूश आसतले. मोस्टली भायली भाजी येता बेळगांवची भाजी. सो तुमी हांगा कितें तरी लोकांक लोकल भाजी जे करता तांकां आमी प्राधान्य दितले. आमच्या गोंयांत खूब शेतकरी आहा. शेतकार भावांक आमच्या प्राधान्य दिवपाक लागून आमी अवश्य आमच्या प्लॅनिंग आसतलें की गोंयांत तयार जावन भाजी विकपाक जाय अशा तरेचे आमचे स्टेप आसा. कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती मये कॉन्स्टिट्युएन्सी सामको एग्रीकल्चरल सगळो वाठार बरोबर. म्हणजे थंय जमनी खुबश्यो अश्यो पडीक आसा थंय म्हणजे हें जायना पीक घेना जावं थंय कितें म्हणजे भाजयांचो हय आमची मये कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या भागांत जे शेतकरी आहा तांकां हांव लिटरेट करतलो की तुमी जास्तीत जास्त उत्पादन करपाक फुडें कर ताका वाव दितलो आनी ती भाजी महामंडळाक घेवन आमी ग्राहकाक बरें विकपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे आज जे म्हणजे थंय अशें म्हणजे भाजयो बिजयो हें करता म्हणजे नॉर्मल जे आसता मिरसांगो म्हणा जावं काजूचे जे ह्या दिसांनी जे पिकां घेतात ते मिरसांगांचे पीक अशें आमी तातूंत मिक्स वेजिटेबल म्हणून ते मागीर भाजयो बिजयो लागून ते बाजारांत वता पूण हें खूब कमी प्रमाणांत आसा. आयज कशें जालां मिरसांगो आमचें पारंपारीक पीक मया गांवांत मिरसांगांचें पीक आहा न्हू तें खूब प्रमाणांत जाता. सबंद गोंयभर जाणा की मयेचे मिरसांगो म्हणटकच ते बरे आसता हें तांकां खबर आहा. आयज मातशें इकॉनॉमिकली जायना हेजें कारण कितें सगळे गोश्टी वाडलेले आहा आनी आमचे युवक स्वता कश्ट करपाक मातशे फाटीं रावता. हांव युवकांकूय आमचें आवाहन करता जशे तेंचे पालक शेतान वचून कश्ट करता तशेंच आमच्या युवकांनी जर तांकां सहकार्य केलें जाल्यार ह्या कामान स्वता जे आपूण शेतकरी म्हणून जी फॅमिली आसता ते आपलें उत्पादन बरे भशेन जर स्वताच जर करूंक लागले जाल्यार इकॉनॉमी वील ग्रो म्हणजे तांकां लेबर एम्प्लॉय करचें पडचें ना आनी तांचो जो पयसो आहा तो तांकांच मेळटा.